Dharma Chodankar, President Goa Softball Association, and the Chairman of the Organizing Committee of 22nd South Zone National Softball Championship, which is to be held at MPT Ground, Vasco, from 27 to 1st March 2026. माझ्याबरोबर नॅशनल प्लेयर आणि आमची ऑफिस बेअरर भक्ती दाबोलकर आसा. ऑफिस बेअरर अँड नॅशनल प्लेयर डॉक्टर अक्षता शेजवालकर. our national player and also office bearer ma'am Sain Sheikh, and our whole and soul who is helping us everywhere is also a national player, Vesban Morais. I welcome you all, extend warm welcome to you all and through you to the people of Goa. गोयच्या लोकांक हांव सगळ्यांक शुभेच्छा दिता, तुमकांय शुभेच्छा दिता. गोवा सॉफ्टबॉल असोसिएशन 1990 गोंयांत सुरू जालें आनी तेन्नाच्यान गोवा सॉफ्टबॉल गोंयांत विविध तरेचे टोर्नामेंट, विविध तरेचे चॅम्पियनशीप घेत आसा. आमी सगळे तरेचे चॅम्पियनशीप घेतलेले आसा. ह्या वास्कोच ग्रावंडाचेर म्हाका दिसता ह्याच MPT ग्रावंडाचेर ही आमची तिसऱ्यांदा स्पर्धा जाता. एकदां आमी नॅशनल घेतले जेणे 44 टीम्स येयल्ल्यो, अरावंड 1200 एथलेट्स वेर कॅटर्ड हियर एका वेळार 2017 म्हाका दिसता नॅशनल. सो यंदा आमी जे आमकां आमचें एसोसिएशन आहा, सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, गिवन द अलॉटमेंट ऑफ ऑर्गनायझींग साऊथ झोन हो वर्सा प्रत्येक स्टेटीन ऑर्गनायज केलो जाता. आमच्या साऊथ झोनान गोवा बरोबर केरला, कर्नाटका, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, पोंडिचेरी आनी तेलंगणा अशे स्टेटी आहा. आनी प्रत्येक वर्सा हो साऊथ झोन जाता. यंदाचो 22nd आसा. दीस चॅम्पियनशीप इज ऑर्गनायज्ड अंडर दी ऑस्पिसीस ऑफ स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा अँड सॉफ्टबॉल असोसिएशन ऑफ इंडिया. टीम्स हांगा फाल्यां सगळ्यो पावता, फाल्यां संजे सगळ्यो पावता आनी परवाच्यान टोर्नामेंट सुरू जाता. ह्या टोर्नामेंटाचें इनॉग्रेशन गोंयचे माननीय चीफ मिनिस्टर श्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे करतले. ते आमचे पॅट्रनीजन आसा आनी तांच्या बरोबर हांगासले लोकल MLA आमचो संकल्प आमोणकर, ऑनरेबल संकल्प आमोणकर आनी श्री कृष्णा दाजी साळकर हे दोगूय आसा. तांचो फूल सपोर्ट आमकां आसा आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचोय फूल सपोर्ट आसा. तवडकर सर आत्तां म्हाका मॅसेज घातली आपूण मातसो भायर वयता, आपणाक मातसो एसिस्ट करपाक. जाल्यार फायनली आसा तो चीफ गेस्ट आसलो. सो फायनली आसा चीफ गेस्ट आसतो आमचो हो संकल्प आमोणकर. हे टोर्नामेंटान आमी 2 चेडे आनी चेडवां म्हणजे मॅन एंड वुमन आसा ते आमी पयले लीग बेसीचेर खेळटा. लीग जाल्या उपरांत मागीर नॉकआवट आसता आनी नॉकआवट जाल्या उपरांत दोनूय ग्रुपान समज 4 टीम येता. विनर, एके सायडीची विनर आनी ताजी रनर अप, दुसरे सायडीची विनर, रनर अप. विनर पयले खेळटले जशें आमचे क्रिकेटीन खेळटाले ते, आनी ताजो लुजर आहा तो रनर घेवन जे कोण जिखता ताजे कडेन खेळटले. आनी तशें ते मागीर 1st, 2nd, 3rd अशी प्लेस डिसायड केली वता. म्हाका मोठ्या पुन्हा एकदां सांगूंक दिसता की गोवा सॉफ्टबॉलान 1990 सॉफ्टबॉल ह्या गेमीन पदार्पण केलें आनी तेन्नाच्यान गोंयचे कितकेच भुरगे नॅशनल म्हाका दिसता 7य नॅशनल प्लेयर आसा इफ आय एम नॉट रॉंग. आय डोंट नो कित्याक तेज्या इश्कॉलान खूबच चलताली, ज्या इश्कॉलान तो शिकतालो त्या इश्कॉलान सारकें आसलें. आनी त्याच बरोबर आमची भुरगीं गोंयची इंटरनॅशनल लेवलचेर सुद्दां गेल्लीं आसा. गोंयच्या टिमीन इंटरनॅशनल लेवलचेर भारताचें प्रतिनिधित्व केल्लें आसा आनी भारताच्या संघाची कॅप्टनशिपूय केल्ली आसा. सो ज्या प्रमाणे आमचो हेतू कितें आसा हांगा घेवपाची, जावं आमी प्रत्येक भागान वता. फाटले फावट आमी साऊथ झोन कुंकळे घेतलेलो, आज पुन्हा आमी वास्को घेतलो. फक्त एकोमोडेशन एक बरें गावता म्हणजे ट्रान्सपोर्टेशनाक मातशें बरें पडलें म्हणून. आनी नंबर 2 ह्या भागांत पुन्हा तेजो प्रसार जावचो, ओरिएंटेशन जावचो
म्हणून आमी हांगा ऑर्गनायज केल्लें आसा आनी म्हाका खात्री आसा तुमच्या सगळ्याच्या सहकार्यान लोकांच्या सहकार्यान हो टोर्नामेंट बरो जातलो. हांवें म्हज्या ब्रीफ नोट जो दिला तितून डिटेल्स दिल्ले आसा. ताच्या भायर जर कितें जाय पडटालें तुमी सांगात. आमचें पयलीं दिसा इनॉग्रेशन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर करतलो, तांच्या बरोबर दाजी साळकार आसतलो. म्हाज्या एसोसिएशनसान हांव सद्या चीफ म्हणजे कितें म्हणटा चेअरमॅन ऑफ एडवायझरी कमिटी. हांव पयलो वायस प्रेसिडेंट आसलो. वय जाल्या कारणान आतां फेडरेशन कपान तुका कॉन्टेस्ट करूंक गावना किंवा तुका फॉर्मूय भरूंक गावना. फुडें जाय म्हणल्यार 70 वर्सां जालीं म्हणटा तूं भायर फेडरेशनाक आनी ताका लागून हांव भायर गेलो. सो हांगा जनरल सेक्रेटरी येतलो डॉक्टर प्रवीण नावकर म्हणून, आनी ताच्या बरोबर आमची गोंयची रजनी चोडणकर जी आहा ती वायस प्रेसिडेंट ऑफ सॉफ्टबॉल असोसिएशन ऑफ इंडिया ती आसतली हांगा. आनी त्या भायर हे प्रॉमिनंट लोक आमचे गांवचे त्या हेका रावतले.